I3 देवासलो आपोइस I4 दोयाड देवा पान 117 I4 page 117. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार आयच्या सकाळच्या मिसाक हे मिसान तुमी मागता फ्रेझल आनी वेरोनिका आफोन्स हे आमच्या भाव भयणां बसत. तशेंच आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात क्लेटा लोरेन्सो, ग्रेटा द विक्टोरिया आनी जेनिस रॉड्रिगीस. तांकां आनी हेर आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्यांक देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत फाल्यांच्यान नवे शाळेचें वरोस सुरू करतात आमची भुरगीं. मागुया तांचे पासत तांकां शिकयतल्या सगळ्या टिचरी पासत तांणी जाणवायेन पिरायेन खुरपेन वाडूं. आज आमचो वर्सावडीचो पास. आमी सगळीं जेजूच्या कश्टांचेर नियाळ करून आमच्याय दिसा दिसपट्टो कुरीस मोगान व्हरूंक आदार मागुया. आनी फाल्यां आमचीं कुमसारां हे कुमसाराच्या संस्कारांत बरे भाशेन आमी भोक्तीपणान सवकासायेन आनी पातकांची दूख धरून ह्या कुमसाराच्या संस्कारांत वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्राचीत कालाच्या 5व्या आयतारांत आमी आसाव. आयचो विशय पोरद्वारांत सांपडोल्ली वस्तोरी हे घडणेचेर आदारलेलो आसा. वचात ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाकात. ह्या प्राचीत कालांत सगल्यांक आमकां जिवीत बदलूंक जेजू एक सोंद दिता. आमचें जिवीत बदलून जिवितांत जेजूची खुशी करूंक आमकां उलो आसा. तशेंच दुसरीं चुकतात तेन्ना तांची नीत करून फॉर्मोन मारिना जावंक पूण तांचे सवे काकलूत दाखोवंक ह्या मिसा बेटेन आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या दोन प्रांतांत बुके आनी पिडे आड झुजोंक भेटयलेलो आयतार.
ह्या समाजीक प्रश्ना खातीर ह्या मिसा भेटेंत मागतना बुखे आनी पिडेची जी परिस्थिती आमच्या देशान वसता ताची सुदारणी जावंक मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक तयार जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून ह्या पिराचीत रितीन आमी आतां बरोबर वांटून घेवया. सोमिया जेजू, संवदानाचो संस्कार आमकां फकत देवा लागीं बोगसोणे मागून घेवपाचो संस्कार जाला, पूण ह्या संस्काराचे कृपेन पातोक सोडून जिवीत बदलूंक आमी फावो केला ते परतीन करूंक नात. आमकां बोगोस सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, आमी चुकता तेन्ना दुसऱ्यांनी आमकां समजून घेवंक बोगसोणे दिल्ले आमकां जाय, पूण दुसरो चुकता तेन्ना तांकां समजून घेवंक बोगसोणे दिवचे बदलेक आमी तांची नीत करून तांचेर फॉर्मण मारला. आमी चुकल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया जेजू, जेवणाचो इबाड करून भुकेलेल्यांक आदार करूंक ना, तशेंच भलायकेक वायट पडटा तें खावन पिवन भलायके आड वावुरल्या. आमकां बोगोस सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची ते सवा मागणी बापाक उबारुया. कोणबाळ्या बापा, पातक्यांचेर मोन्नाचें फॉर्मोण दिवंक तुका कसलीच खोशी भोगना, भोगत तांकां फावो आसलेली क्यास्त पयस करून तुज्या बोगसण्यांची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जिवंक लावच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजीं विस्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजें बोगसणें आनी शांती मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान दर्यांतल्यान रस्तो उगडलो, खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली. ताणें रणगाडे आनी गोडे आनी एक बलिश्ट फौज झुजा मैदानार हाडली, पूण ती थंयच आपटून पडली आनी कदींच परतून उठोवंक जायना तशी. चिड्डलेले दोशिरे पोरी पालवलेले वाती सारकी. तोच सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, केल्ल्या काळाचो उगडास करची गरज ना. आदीं कितें कितें केलां तें मनान हाडची गरज ना. पळयात, हांव एक नवें अजाप करतां, आतांच तें उजवाडाक येता. तुमकां तें दिश्टी पडना काय? ओय, अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडटां, जंगलांत वांटो करून दितां. सावजां म्हाका वाकाणटलीं, तशेंच कोले आनी सावो. कित्याक म्हजे विंचलोले पोरजेक पिवंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक घालतां, जंगलांत नदी रोसतां, आनी जी पोरजां हांवें म्हाका तयार केल्या ती म्हजी वाखाणी करतली. देवाचें उतरें. देवाचें उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचे खातीर सर्वेस्परान केल्लीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. सगळीं म्हणुया, आमचे खातीर सर्वेस्परान केल्लीं अजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडली तेन्ना आमकां पयलें
तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केल्लीं ओजापां आमचीं काळजां सततान मुरगुटलीं. अनबावडती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. हय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगुटलीं. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केल्लीं ओजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगुटलीं. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी ओंपतात तीं, गायनां गावून करतात लुवणी. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केल्लीं ओजापां आमचीं काळजां सतोशान मुरगुटलीं. वेतां वेतां दुकां बरीं चोरलीं, हातांत घेवन ओंपाचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान केल्लीं ओजापां आमचीं काळजां संतोशान मुरगुटलीं. भाग्यवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हज्या सुमया जेजू क्रिस्ताची वळख म्हणल्यार येदें व्हड तें भाग की ताचे मुखार हेर सगलें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव दोत्तां. ताच्या मोगान हेर सगलें ओगडावंक हांव कबूल जालों. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भायर रिगून रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगलें मेळ म्हूण समजता. म्हजेच वस्तूंगी सुमूर्त पाळून मेळटा तें प्रमाणीकपण म्हाका नाका, पूण क्रिस्ताचेर भावार्थाचो विस्वास दवरून मेळटा. देवाचें देणें कशें येता आनी भावार्थाचेर दवरलां तें मात प्रमाणीकपण म्हाका जाय. म्हजी आशा एकूच, जेजूक वळखूंक, त्या पुनर्जिवंतपणाचें बळ भोगूंक, ताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणान ताचे सारको जावंक, हे भाशेन मरणांतलो पुनर्जिवंत जावंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. हांव शेवटाक पावलों वो सुपूर्ण जालो म्हूण समजूं नाकात. ना, जसो जेजू क्रिस्तान म्हाका जिखूंक दवरला तसो इनाम जिखून दवरूंक हांव अजून धांवत आसां. बाबा भयणीनो, जिखलो म्हूण समजून हांव बोडाय दाखयना, पूण इतलेंच सांगता, फाटीं सोदलां तें वावरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगल्या म्हज्या बळान हांव नीट शेवटाक धांवून वेतां. जें इनाम वयर स्वर्गार जोडूंक देव आमकां जेजू क्रिस्ता सोबें आपयता तें इनाम म्हजो शेवट. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखार. उद्गार उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगल्या काळजांतान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकूतसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू जैतनाचे दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो.
धर्मशास्त्रियांनी आनी फारिसेवांनी पोरद्वारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरद्वारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइसेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फॉर्मायला. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांत घालचे खातीर एक कसलें नीब सोदूंक काडूंक तांणी अशें म्हणलें. वाडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका पाटल्यान एकलो कडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पळयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आकारणी तुका क्रिस्ता. वच आनी आनीक पातक करी नाका. गो अँड सीन नो मोर ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतली जेजू कुर्दुवारांत सांपडलेले ओस्तुरेक दिता. भाव भयणीनो, दर एका प्राचीत संस्कारांत आमी वांटो घेता तेन्ना होच संदेश आमकांय मेळटा. देव पाद्रीन बुदेशी आमची पातकां बक्षिता आनी आमकां म्हणटा, वच, जेजून तुजी पातकां बक्षली, आनीक पातक करी नाका. आनी देखून आमी देवाक दिन वासून प्राचीत संस्कारांतली भायर सोदता. आयच्या देवाच्या उतराचो संक्षेप बाबा भयणीनो, नेवर लूक बिहायंड. फाटीं पळय नाका, फुडें वच. जायते फावटी आमी आमचें सोबीत सुंदर जिवीत इबाडटा फाटलें चिंतून. जायते फावटी फाटलें चिंतून आमी निराशी जाता. भितरल्यान खूब रिमोर्स येता आनी हाका लागून फुडें वचपाक आनी फुडें चाट मारपाक उर्बा मेळना. आज आमी घरा वयता आसतना हीच मनान दवरया, नेवर लूक बिहायंड. फाटले 40 आनी 100 वर्सां म्हज्या यादनीकपणाची हांवें सदांच मनान दवरलां आनी जियेलां ह्या उतरांनी. नेवर लूक बिहायंड, फुडें वच. फाटीं आमी पळयल्यार आमी गेले हारल्या. फुडें उक्तें आसा. आयची वाचपां तेंच सांगतात. म्हज्या जिवितांत सुपुल्ली घडणी आमी धाकटुले आसतना धांवता, भुरगीं धांवता. आमच्या इगोर्जेच्या क्रिसमसाक रेस आसली धांवपाची. धाकट्या भुरग्यां मदीं हांवूय धांवतालो. हांव धांवूंक लागलो. धांवता धांवता हांव फुडें आसलो. हांवें वडोवन फाटल्यान पळयलें, हेर भुरगे खंय पावल्यात. आनी म्हजी तकली फाटल्यान तांकां पळयता आसतना रोस्तीन हे भुरगे धांवून गेले आनी ते पयलीं आयले. हांव निमणो आयलो. हांव सुपुल्लो भुरगो रडूंक लागलो. हांव पयलो येवंक जाय आसलो अशें म्हज्या मनान जातालें.
म्हजो डॅडी म्हाका म्हणूंक लागलो, बाबा एक धाकटुली मिस्टेक जाली तुजी, तूं पयलो येवपाचो, धाकटी मिस्टेक जाली तुजी. यू लूक बिहायंड टू सी वेर द अदर्स आर and you lost the race. Never look behind. म्हजो डॅडी म्हजो बापूय म्हाका सांगूंक लागलो, नेवर लूक बिहायंड. आनी बाबुडीनो, आज देवाचें उतर आमकांय अशेंच सांगता, फाटीं पळनाका. तुजें फाटलें जिवीत अशोक जालां, तुज्या फाटल्या जिवितांत जायतें कितें करूं येतलें, तुज्या लागीं जावंक ना तें चिंती नाका, फुडें वच. इस्रायल पोरजे मदें जालें. इस्रायल पोरजेक सगल्यो गोती आदलें चिंतालीं, गेल्ल्या काळाचो उगडास करची गरज ना. देव आपले पोरजेक सांगता, गेल्ल्या काळाचो उगडास करची गरज ना. आदी कितें कितें केलां तें मनांत हाडची गरज ना. म्हजी उतरांनूय इजाइयास प्रवादिची बिचून काडलेले देवाचे पोरजेक इजाइयास सांगता देवाच्या नांवान, गेला ते काळाचो उगडास करची गरज ना. कित्याक हो लोक इजिप्तांतलो भायर सरलेलो, देवान चमत्कार करून तांकां इजिप्तांतली भायर काडलेली, भासायलेल्या गांवांत वेतालीं. आतां ती निर्वाशी जाल्ली. दे वर इन बॅबिलॉन, बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन, हें आमी गायन करता. रडटालीं ती, चिंतून इजिप्तांतली काय बरी देवान आमकां भायर काडली, आनी आतां आमी कितें जालें आमचें, कसलें दुर्दैव आमचेर आयलें. देखून देव तांकां भासायता आनी सांगता, डोंट रिमेंबर वॉट हॅज गॉन बाय, लूक फॉवर्ड. आनी तुमी तर मुखार पळयलें जाल्यार हांव अजाप करता तुमकां. अरोणें आसा तातूंत एक रस्तो उगडटा तुमकां, भासायलेल्या गांवांत वचून जंगलांत वाटो करून दिता. म्हजेर पातयात, मूव फॉवर्ड, फाटीं पडनाका, डोंट लूक बिहायंड. आज बागयोन पावलूय तशेंच म्हणटा, बागयोन पावलू तशें म्हणटा, पाटी सोडलां तें विसरून, पाटी सोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळे लावन सगळे म्हज्या बळान हांव नीट शेवटाक धांवून वेता. फाटलें सोडून फुडें वेता हांव, कित्याक म्हाका क्रिस्त म्हळ्यार सगलें. हांवें क्रिस्ताक वेंग मारल्या आनी हांव क्रिस्ता पासत जियेता. हो भाग्यन पावलो. फिलिपाचे क्रिस्तांवांक बरोवन म्हणटालो, स्वामी जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हळ्यार केदें व्हड तें बाग म्हाका, आनी तेतूर म्हाका मेळ्ळें. हेर सगलें मेळ, हेर सगलें शेण म्हूण हांव समजता. हेर कित्याकूच मोल ना. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावंक म्हाका फाव जालें जाल्यार सगलो मेळ म्हूण हांव समजता. काय बरी उतरां. भावमडीनो, हो भाग्यून पावलो. ही वॉज सो फूल ऑफ क्रायस्ट and it was a joy for him to experience Jesus, and for him everything else meant nothing. जायते भाशेचे ओंकार करतात. सामसे भाग्यून पावलो म्हळ्यार सगलें म्हळ्यार म्हाका मेळ, शेण, कावडांग कित्याकूच उपकारना. सगलें संवसाराचो मान, पदवी, गिरेस्तकाय जेजू मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका. आनी ताचे खातीर हांव सदांच खुशाल. बाबडीनो, शुभ वर्तमानांत आमी पळयता ही वस्तरी जिका धरून हाडटात धर्मशास्त्री, फारिजेव जेजू मुखार उबी करतात. ती म्हणटात प्रदुवारान सांपडल्या, आतां तिका फातरांनी मारूंक जाय मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे. तूं कितें म्हणटा? जेजूक धरूंक सोदतात. आनी जेजू हे वस्तरेक न्हूच फकत बक्षिता, एक नवी दिशा दिता. वच म्हणटा, आनीक पातक करी नाका. कोणेंच फातर मारूंक ना तुजेर, हांवूय मारिना. म्हज्यान मारूं येतालो, हांवूय मारिना. हांव तुका बोगसणेन दोया काकूच दिता बापाची. आतां वच आनीक पातक करी नाका. धर्मशास्त्री फारिजेव तोटाक जाले.
ते रावतालेत कितें तरी वांकडें जेजूच्या तोंडांतलें येता. मोइसेसान बरयलेलें मारात फातरांनी म्हूण. तूं कितें म्हणटाय आनी जेजू कितें म्हणटा? कोणाक पातोक ना ताणें पयलो फातर मारचो. आनी ते सगळे वेतात. कित्याक आमी सगळीं असोक पातकी, कोणाकूच पातोक ना म्हणूंक जायना. आनी देखून बाबा बिडीनो जेजू येवस्तोरेक म्हणटा, बाय वच आनीक पातोक करिनाका. आयज होच निरोप आमकां. डोंट लूक बॅक, डोंट लूक बिहायंड, मूव फॉरवर्ड. द ग्रेस ऑफ गॉड is constantly pouring on you. This is the season of Lent. देवाची काकूट, दया, मोग अणभवून फुडें वचपाचें. आयज आमी सांजी जेजूचे कोश्टांचेर नियाळ दिला. आमचे मोगा पासत आनी आमकां नवें जिवीत दिवचे पासत तो आमचेच खातीर खुर्साचे भारांत पडलो. सगलो बेसुरवाणो जालो आमचे पासत आमकां बापाची भुरगीं करूं. आनी फाल्यां आमी प्राचीत संस्कारांत वांटो घेतलो. सगळीं आमी हो प्राचीत संस्कार, हो संदानाचो संस्कार, हो कुमसाराचो संस्कार, हो साक्रामेंत आमकां एक एकल्याक देवाचे वेगीन घेता. आनी देव आमकां म्हणटा, तुजी पातकां भोगसलीं, वच आनी आनीक पातक करिनाका. जी कृपा तुका हे प्राचीत संस्कारांत मेवल्या ती जिये. फाटल्यान पडे नाका, फुडें वच. फुडें सगळेंच उक्तें आसा तुका. तुजें जिवीत अदीक सोबीत कर. तुजे जिवितांत नवे निर्णय घे. तुजें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक दी. आयज भाव भयणीनो, घरा वयता आसतना होच निरोप घेवन या. नेवर लूक बिहायंड. उभी राहूया. सांगाची आमची भारताची उच्चारणी करूया म्हणून सत मानता देवाक, सोर्पोद्वेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या अनुसाराक आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर विंगोर पेन सवालो अंकवार मरितावन जल्मलो. पोंस काल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं निवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर्पोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुवी करूं येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, शास्त्राचें जिवीत. आमी बांबडीनो आतां आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें पाप रोडटेले पोजेक संतान संस्कारांतल्या जेजू वरवीं फावत जाल्ली आमच्या सर्गींच्या बापाची काकळूत आनी दया सुबापणीन फावो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आख्या संवसाराच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी विकतीं घेवंक जे दुडू वापरतात ताचे बोलतेक उदक आनी जेवण ना जावन बुकेन वळवळतेल्यांचे हाल उपर्दे सोंपोवंक ते वापरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान
हे मागणी करता तुका. आमी क्रिस्ती बावडत्यांनी संतान संस्कारा वरवीं देवा कडल्यान आमच्या पातकाचे बोगसोणें घेतना परत पातक करिना जावं निच्यो करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी आसलेल्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणांक आमचे बेटे वरवीं तशेंच तांची सेवा करून असल्या दोयाल करुणेंतल्यान आमी तांकां बरवसो दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. किरीत भाशेन मागुया सगळे आमचे पिडेवंतां बसत. मागुया आमच्या भुरग्यां बसत जे फाल्यां आपल्यो शाळा सुरू करतात. मागुया सगळे आमच्या फिरगोजगारां बसत फाल्यां बरे भाशेन ह्या प्राचीत संस्कारांत आनी भक्तीपणान वांटो घेव. मागुया आमचे तरणाट्या बसत जायते तरेच्या वायटाक ते सांपडलेले आसात. जायत्यो तरेचो वायट उपयोग करतात आयच्या यंत्रांचो. देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक तांच्या जिविताची नवसरणी जावंक तेणी देवाशी पोत्तून येवंक तांचे बसत मागुया. भुके सांपडलेल्या बसत सगळे तरेचे पिडेक सांपडलेल्या बसत मागुया. तांकां बापाची पेखवणी मेळूंक मागुया. ही आमची मागणी आयक बापा आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसुया. आयचें कलेक्शन बुके आनी पिडे आड प्रोत्सारा खातीर आमी वापरतले. बेठोन एक आमी गायन गावया. सी इकरा बेटयता हांव ही आमची दानां 5:32. C11 पेज 32. बेटयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कर वरदानां बदल सोन्या आमची मोना दिता तुका फुलां मोना बदल आमची शेतां मोना उद्दोल गोच्या गोरील मोना मानता आमी तुजी बाळां बेटयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कर वरदानां बदल सोन्या आमची मोना. भयणी भावंडू आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी वयलें आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्वर भोव पवित्र देवा आमचे बापा पातकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानूंक नजो. तरी तुज्या प्रितीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तें तुका भेटूंच्याक आमच्या हातांनी घालां. तर आतां आमच्या हातांतलें
तूं मानून घे आनी त्या जेजूच्या रोगतान आमची पातकां धुवन काड. पातकाच्या मरणांतली आमकां सोडय आनी नव्या जिविताच्या संतोशांत आमची काळजां भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभा आसूं. तुमची सभा आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मनशा मुखार लोजेक सांपडलेले प्रोदवारी बायलेक तुज्या पुतान जेजून पातकाच्या कास्तींतली आनी मनशाच्या दारुणायेंतली सोडयली आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवंत जावनूय मनशां वरी जोडटी करिना पूण असोक पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोगसणें दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी कोज्ञांनी पोरगोट केलें. ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फाव करताय म्हूण ओळखून तुज्या मुखार आमी येता आनी सर्गीच्या चवदार बरा सांगाती तुजे मोवाळ दोयाळ काळजाचो किर्तन आमी आज निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमियो आमचे आदारी बिश्पा आनी सगळीं यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडू. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणून काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता. तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांगा हाजीर आसलेल्यांची दया कर. आपापलो वाडदीस समारंभ केल्यांक तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आपापल्या घरांनी रावन एमिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दवंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनान बापाची भुरगीं कशी जेजून शिकवलेले मागण म्हणून ताका उलो मारुया. आमचे सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विशया भारताचे दीस घाल. तुजे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. आत्म्या मुच्या गायन कर. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. बी 30 आणि 4
पान 60 आणि 5 D34 पेज 65. सेकंड कलेक्शन करचें म्हूण मागता. आमी अनाउन्स करीत आहात तें कलेक्शन आमच्या हॉलाचो वावर नेटान चलता आनी तुमच्याच आदारान आमी हॉलाचो वावर सोंपोवंक सोदता. डोनेशन कुपनां घेवचीं कित्याक ड्रॉ 25 एप्रील 25 आयज 6 तारीख आनी 20 दिसांनी ही ड्रॉ जातली. तुमी आदार करचो म्हूण हांव मागतां. तुमच्याच आदारान आमी हें सगळें करूंक पावलें. वी हॅव बीन एबल टू एकॉम्प्लिश ऑल दीस बिकॉज ऑफ युअर एसिस्टन्स एंड कॉन्ट्रिब्युशन. इल्लें उरलां ताका तुमचोच आदार आमी रावता. फाटल्या आयतारा आमचें धर्मदान जालां 85,000 85,000. बुधवारा दीस जाला 10,000 आनी शुक्रारा दीस जाला 8,830 रुपया 8,830. तुमकां सगल्यांक आमी दिनवासता. आयचें धर्मदान कलेक्शन जें जालां तें कॅम्पेन अगेन्स्ट हंगर एंड डिजीज इन इंडिया. इंडियेन जायतो लोक बुकेन मोत्ता. भूकमारी म्हणटाय आमी. हंगर जायतो लोक भलायकेच्या प्रश्नाक लागून मोत्ता. तेमी हॉस्पिटल कितें दोतोर लेगीत वर्सांचे वर्सां पळोवंक ना. देर इज नो एक्सेस. गांवांतल्यान शारांत वेतलो म्हळ्यार सारको रस्तो ना. दोंगर आहा, न्हंय आहा, मेल्यार अदीक बरें म्हूण ती मोत्तात. बुकेन आमच्या कितल्या भुरग्यांक गटरांतलें डस्टबिनांतलें खावचें पडटा. सोदतात कितें मेटका इतली बूक आमचे इंडियेन. त्या पासत तांची तरी इल्ली तरी बूक कोणी करूंक
इल्लो तरी कोणाक इलाज मेळोंक हे आमचे प्रयत्न उदारपणान तुमची देणगी दिल्ल्या पासत आमी दिन वाचता आमचो वर्सावळीचो आयज सांत पास प्रतिच्या बाबड्यो जेजूच्या हांदार कुरीस आमी व्हडलो पास म्हणटा आमी आमचे इगोर्जेंत सगळे पास आमी करताले या सिडा आमचे इगोर्जेंत सगळे पास आमी करताले आनी आयज व्हडलो पास म्हणजे जेजूच्या हांदार कुरीस घेवन आमी आख्ख्या गांवांत भोंवतल्या पुरसांव काडटल्या आनी ताका बसतल्या दोबाचीक मीस 5 वाजता मिसा उपरांत प्राचिताचें पुरसांव प्रतिच्या बाबड्यो बोगटीपणी वांटो घेयात हांव जाणा आज इगोज बतले आयज पयल्या मिसाक दुसऱ्या मिसाक आनी घोडे तिसऱ्याय मिसाक लोक उणो केरांत आमी कपेलांत मीस दवरूंक ना लोक सगलो सांजेर कितें येता बोगती हा म्हूण येता प्राचिताच्या मनांत येता 5वें सातोळें आयज कमेसाल 5वें सातोळ्या म्हाका दिसता कॉन्फ्रांत वावुरतली सगल्यो इमाज्यो धांपूंक कित्याक आमचो फोकस फकत जेजू आनी कोण ना जेजू म्हजे पासत कश्टवला आमचे पासत कश्टवला तागे कोश्ट नियाळुया आ फोकस शूड बी ऑन द सफरींग हीज पॅशन बरे भाशेन नियाळुया ताका भोगतीन वांटो घेयात आनी भोगती न्हय फकत काळजा मनाची कुडीचीय भोगती बरे भाशेन रेस्पेदान न्हेसोन येयात कूड धांपून येयात देवाक मान दिता तसलें देव मंदिराक सोंपता तसलें तुमी न्हेसोण घालात जावं दादलो जावं बायल हांव पोतून हें सांगता कित्याक आमी विसरल्ल्यांत खूंय वेतात कोणाशी वेता आमी इगोर्जेन वेता देवाशी वेता हें आमी मतीन दवरचें देवाक बेमान करूं न्हय उतरान कोन्येन चिंतनान आनी तुगे कुडीच्या न्हेसनानूय हें मतीन दवरचें एक भावार्थाचो बापूय कसो तुमकां सांगता हो हुस्को म्हाका हे हांव शाबासकी दिता आमची पॅरीश पिलग्रिमेज जाली सगळें बरें जालें म्हणटात आनी अदीक बरें जालें म्हाका सगळीं बरे भशेन आसून इवन भुरग्यांक लागून शर्ट पॅन्ट घालून आनी बेश्टें टी शर्ट आनी जिन्स घालून भुरगीं आसलोलीं आख्खो दीस गरमी जाताली खरी पूण ती सोंसली प्राचीत केलें आमी प्राचीत करुया प्राचिताचे दीस म्हाका फॅशन करून दिसता पूण हांव धामतां म्हजी कूड देवा पासत जाची कूड विंगळी जाल्या म्हाका पातकांतले लोजयेंतलो धांपूंक हें चिंतात म्हजे पासत मुगे हुरिस्केन जेजू भोंवता करयात मिसार सरमांव हा जेजूच्या कोश्टांचो हुरीस हांदार ताचो मागीर पुरसांव आसा पुरसांवाक सगळीं वेतलीं सगलो लोक पयलो वेतलो कित्याक गेल्या हांव हालींच्या दिसांनी पळयता हिंगा न्हू आनी दुसरे इगोर्जेन गेल्ले वर्साक पयलीं वरोस गेल्ले म्हणजे पयलीं वरोस हांव पळयतालो लोक आहा इमाज आहा लोक थोडो लोक गेलो अरे पयलो सगलो लोक वेतलो सिस्टरी आहात तांचे कोण वेतात आतां जाणटीं जायना बसून इगोर्जेन रावलीं जाणटीं आतां इगोर्जेन रावात हिंग तेच चलवता तेच करात हे पाटी आमी फुनेलांक घातलें आख्खें पुरसांव तेच करीत रावात व्हडल्यान करात तेर्साचें कोण ताडात भोगतीची वस्त म्हणटा ती आमगे देवस्थान दाखोवया लोकांक गोवाय जावया आमच्या भावार्थाचे ताका लागून सगलो लोक पयलो वेतलो मागीर कॉन्फ्रादीचे इरमांव आनी इरमां आहा तीं वेतलीं आनी मागीर इमाज आनी मागीर पाद्री हो सेवादम दीस इज द लिटर्जी बरे भाशेन पाळया आज होत वो आयज तावन हें आमी सुरू करुया पयलो लोक सगलो मागीर त्या उपरांत मागीर इरमांव भाव आहाय ते भाव भयण्यो आनी मागीर इमाज आनी त्या उपरांत पाद्री वेतलो सगल्यांनी चलून वेचें आमी अनावन्स करतले उगडास करतले आयकोचें कॉन्फ्रांत भाव कालतान वावता पयरतान वावता आयजूय ते वावतले 9-15 मीस 10-15 सोमतोच तांचें आयकुया जाय त्रास ते फकाण न्हू आमी कडेन मिसा येतलीं पुरसांव वयतलीं पूण तेंकां कळूंक जाय जायत्यो वस्तू सजमुया तांकां आमचे वॉलंटियर्स आहात PPC वॉलंटियर तुमकां प्रे लिडर्स आमी म्हणटा पुरसांवांक एक अमके डिस्टन्साचे आमी दवरल्यात पुरसांव तेस करूंक करात तेस तीं कितें सांगता तें आयकात दादागीर गोश्ट आमलें करूंक जाय तें मन सोडुया मातशें देवा आमच्या फाटल्यान देव येता तेका केसो भक्ती दिताय आमी तेका केसो मान दिताय आमी आमलें हर कोनू मातशें आयकया समजुया आनी बरे भाशेन चलुया पुरसांवाची वाट नितळ दवरची वाटेर उदक दवरलेलें आसा पिवपा जाय सायडीन चोर पी आनी मागीर पुरसांव पोतून जॉयन जा बरे भाशेन चलात बॉटल जमनीर उडय नाकात पी सायडीन दवर खूंय टेबल आहा खूंय आहा थिंग दवर जमनी मेडकोश न्हू कित्याक ही वाट आमी साफ केल्या स्कुटर्स कार आहात त्यो मातशे पुरसांची वाट ब्लॉक करी नाकात बरे भाशेन दवरात आमच्या विलेज पंचायतीन सरपंच ओदीक करून
सरपंचीन आमकां जाय तो आदार दिला. काल मानाय धाडली. आख्खें परिसर कॉम्प्लेक्स आहा तो कंपाऊंड आहा तो आमी साफ केलो. काम काल साफ केला. टँकर्स धाडल्यात. रस्ते धूल काडला, सारून मारला, रस्त्यांचें उदक मारला. बरे भशेन जावंक तुमी कॉपरेट जात आनी बरे भशेन करात. आमचे दिनवास परतून कोंफ्रात भाव भयणांक आमी दिनवासतांक गेल्ल्या सुमनान 2 व्हडल्यो एक्टिविटी जाल्यो. पॅरीश पिलग्रिमेज जाली. लोक येयलो, सांगलोलो तो लोक येयलो आनी बरे भशेन तांणी पाडलें आनी सगळें बरे भशेन जालें. दिनवास आमचे मॉडरेटराक, दिनवास पादिराक ताणें येवजिलें ह्या प्राचिताच्या काळांत आनी उत्सव काळांत ही यात्रा करूंक. मॉडरेटराक दिनवास ताणें आपले वॉलंटियर्स काडले आनी सगळें सोंपें न्हय तें 250 आनी एक जागी आसत. पूण इतलें कडेन म्हापसा, ओल्ड गोवा, होली स्पिरीट मारगांव आनी देवस्वा बरे भशेन गेले आनी आमी येयले. आनी तशें हांवें सांगलां येतोल्यांक वो भाग घेतोल्यांकूय आमी शाबास दिता. ती आयकोपाचें मन आसलें तांकां. आज्ञा दे हॅड अ ओबिडियंट मायंड. आज्ञा पाळपाचें मन त्या पासत तांकां दिनवास. फाल्यां सोमारा दीस अब्रिलाचे 7वेर आमचीं कुमसारां. हो काळ कुमसार जावपाचो काळ. ताका लागून फाल्यां कुमसार जायत. 5 ते 8 सुमार 20 पाद्री मायज आसतले. मोर दॅन 20 प्रीस्ट वील बी हियर. तुमी यात, कुमसार जायात. हॅव अ गूड कन्फेशन. क्राय आउट युअर हार्ट थ्रू दीस कन्फेशन. कुमसार जायत. म्हणजे पातकांत तूं रावनाकात. फाटल्यान पडे ना कांय पातोक आदाल तें बॉक्सोन दित तें पळे आनी मुखार वच बरें जिवीत घे. केरांत कपेलांतूय आमी 3 पाद्री धाडटले. फाल्यां तुमी 7:30 पर्यंत थंय चलतलीं. तुमी येवचें म्हूण मागता. आतां लास्ट मिनट रावनाका. 8 वाजता आमी दार बंद करता. कित्याक पाद्रींकूय परतून वचूंक जाय. नाजाल्यार 9-10 हिंगा जातलीं. तुमी बेगीन येवचें. हांव जाणा जायत जाण कामां बिमां वयतात. कामां सोतियात. मातशें सॅक्रिफीस करात. हो काळ सॅक्रिफीस करपा काळ. जाता तितलें सॅक्रिफीस करुया. फाल्यां आनी परवां दॅट इज मंडे आनी ट्युजडे सोमारा दीस मंगळार आमी कोमुन्यांव जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक द सीक द इन्फॉर्म एंड द होम बाउंड तांकां वतले. सकाळीं 8:30 वाजता आमी भायर सरतले. अब्रिलाचे 7वेर व्हडलें बाट, नागाळी, अमाराल, कार्दोजवाडो, दुर्गावाडी, पियाले मरोड, सांतिस्म, गालीम, बोंदयें, दोंद्रे. 8 तारखेर केरांत, माशेदाले मरोड, नोमशिंत, मुलाती, पोसणेबाट, पाद्रीबाट, न्यायराले आनी युजीन वाडो. सगळे मेळून 153 पिडेवंत आसात. 153 सीक पीपल आर दे. तांचे पासत आमी मागुया. सीक तशेंच जाणटी. मंगळारा दीस अब्रिलाच्या 8वेर आमचे इगोर्जेन लँटन प्ले ऑन पाद्री पियो. जिविताचेर आदारलोली प्ले. बरोयणार प्रिन्स जाकोब. ₹150 आमी तिकेट दवरल्या. सांजे 8 वाजता मागणें करून सुरवात दिता. सगळ्यांनी वांटो घेवंक मागता. गोंयच्या साबार गांवांनी ही दाखोवन जाल्या. कापुचीन पाद्रींनी तांकां आपलो ताक्को दिला. एकूच फामील कशी हो तियात्र आमी पळोवन वांटो घेवया. अब्रिलाचे 10वेर, 11वेर, 12वेर आमचें फॅमिली मिशन हें आमी सांगत आयल्या. फॅमिली सर्वीस सेंटर सांजे 5:30 वाजता ऑर्गनायज करतलें. सांजे 5:30 वाजता तेस, 6 वाजता मीस. 3 दिसांचो फॅमिली लँटन मिशन हो. सगल्यांक उलो कोत्ता. ह्या मिसावान चुकोयनासतना वांटो घेवंक. मिसा उपरांत उलोवपां, एडोरेशन आसतलें. बोगसोण्या वयर, मोगा वयर, कुटुंबीक जिविता वयर नियाळ आसतलो. काजारी जोड्यो आपल्यो आंगवण्यो कोत्तल्यो. वांटो घेयात. रेतीर भायर माटवान जातलो. शुक्रारा दीस व्यासाक पयली जातली आनी मागीर मीस आसतलें. सोनवारा दीस इंग्लीश भाशेन मीस ना. नो इंग्लीश मास ऑन नेक्स्ट सॅटर्डे. पूण आयतारा दीस सकाळीं 9:30 वाजता. कित्याक तेजो पाम संडे आख्खो पॅशन आहा. पासियो बी वाचीत म्हळ्यार उगत जातलो. ह्या पासत 9:30 वाजता दवरला. आतां माटवाक, कोदेलांक सावंड एंड लायट स्टेज 3 लाख तरी खर्च आसा. त्या भायर आमी सेंटराकूय आदार दिवंक जाय. उदारपणान तुमची देणगी फॅमिली मिशना खातीर दियात म्हूण मागता. फुडल्या आयतारा आमचो रामाचो वो ताळयांचो आयतार. मिसां सकाळीं 6:30. 8 वाजता मीस. 6:30 आनी 8 वाजता मीस माटवान जातलें. 7:45 वरांचेर रामाचेर आशिर्वाद जातलो. सदां वर्सावडीचो 7:45 वरांचेर 7:45 we bless the palms and then the service begins. इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें तें 9:30 वाजता इगोर्जेन जाता. कित्याक भायर माटवां 9:30 जाता म्हळ्यार सारको दोग मारता दोळ्यांचेर आनी सारको गरमी चड जाता. ह्या पासत आमी भितर इगोर्जेन मीस करतले. आतां हें बरे भशेन आयकात. ह्या वर्सा हांवें चिंतलें, पादिग्रान मानून घेतलें आनी PPCचो सहकार मेळ्ळो देखून
आमी ह्या वर्साक गांवांत उर्साची वाट करतल्या विलेज वे ऑफ द क्रॉस कळटकान गांवांत सांतीस वाड्यार आमी सुरू करतले लॉरेना हॉटेल तें जंक्शन आहा वयतालीं वयर वयता थिंगसर सुरू करतले आनी मागीर वेतले गालीम बोदेन दोनरे आमाराल कार्दोज व्हडले बाट पसरे बाट मागीर केरांत युजीन मुलातीन ती सगलीं करून नागाळीं केवणेंतल्यान आमी येतले आतां सगल्या वाड्यार हो जायना जात ते भाशेन वी वील पास थ्रू ज्या वाड्यान तसो जायना तांकां आमी स्थान सारकें तांकां बोगले पट्टे भाशेन दवरला कित्याक आमचो गांव एक स्ट्रेट लायन न्हू सारको स्प्रेड आवट आहा एक वाडे जाल्यार दुसरे वाडे भितर तेशी सगल्या पावत जायना ताका लागून ह्या कुर्सा वाटेंत वांटो घेयात हांवें चालें आदीं जाताली कोणाक इन डिस्टंट मेमरी कोणाक उगडा आसना तर आमी करुया हेर सगल्या गांवांनी कुर्साच्यो वाटो जातात ही कुर्साची वाट आमी चलोवया पाप साहेब मागता इन दीस जुबली इयर रिफ्लेक्ट ऑन द क्रॉस सो ही कुर्साची वाट कुरीस घेवन आमी वाट चलोवया 3:30 वाजता ती सुरू जातली नेक्स्ट संडे 3:30 इट वील बिगीन 3 वरां 4 वरांची जातली तुमी यात प्राचीत करुया एक दीस देवाक दिवया आमचो एक वर मिसा येताय जालें एक दीस दिवया जेजून आमचे पासून कितू सोशिला आमी ताचे पासून चलून हो सॅक्रिफायस करुया तुमी केपां हाडचीं तुमचें उदक तुमी घेवचें उदक तुमी समुदायाची वांगडी बी दितलीं बरे भाशेन भोक्तीन वांटो घेवया आनी पयले पाट जाता घडये वय सकयल जायत हांवें 3 वर म्हणा घडये 3:30 वरां वचत मातशें तुमी समजात आनी आमकां आदार दियात आमी स्थानाक घातल्यांत तुमचो सहकार आमी रावता सगल्यांनी 3:30 वाजता सांतिस्म जंक्शन हा लॉरेना हॉटेल म्हणटाय थिंगा तुमी तयार जावचें आतां एप्रिलाचे 14वेर 15वेर 16वेर इंग्लीश भाशेन रेती दवरला 16वेर फादर सेविलांता आपली हिलिंग सर्वीस करतलो वांटो घेवंक मागता सांजे 5:30 वाजता तेस 6 वाजता मीस आनी उपरांत मागीर टोकां लँटन बॉक्सीस तुमकां दिल्लीं आसा ती मॉन्डी थर्सडे निमाण्या ब्रेस्ताराक हाडूंक मागता आमची प्राचीत काळाची बॅट गूड समारिटन फंड हाका दिवया फाटल्या वर्साक ह्या फंडांतल्या आख्ख्या गोंयांत 1.20 लाख दुडवांचो तेंको दुबळ्यांक पावला जायत्यांची ऑपरेशन जाल्यान जायत्यांक ऑगदान दिवंक आदार जाला आनी जायत्यांची घरां सारकी करूंक आदार मेळ्ळा ऑक्झिलियम कॉन्वेंट आमची सिस्टर हिल्डा हा फाटल्यान ती कोडीत करूंक लायता की तांची एडमिशनां ओपन आसात फॉर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलींग प्रायवेट SC म्हणटात तें कोणाक जाय सिस्टर हिल्डाक हिंगा आतां आमी सातूच मेळूंक जाता वो तुमच्यांनी स्कूल ऑफिसांत ऑक्झिलियम स्कूल ऑफिसांत होन तिचे लागीं वासपूस करूंक जाता फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावट करूंक मास्सा जाले मरोट 6:30 PPC 8 इंग्लीश 9:30 गालीम बोंदियन दोनरे 5:30 वाजता एल्कोहोलिक एनोनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत जनरल बॉडी ऑफ सिनियर सिटीजन म्हणजे सिनियर सिटीजन्सांक जमात हो मिटींग सॅटर्डे 12वेर एप्रिलाचे 9:15 वाजता हांव खरेंच काल खुशाल काल आमची 110 भुरगीं आसलीं 116 भुरग्यांनी नांवां दिल्लीं 110 भुरगीं आयलीं आनी एक भुरग्याचो पांयो मोडलो दिमी मोडली रॉड घातलेलें थर्सडे पूण फ्रायडे तावन रोटा जोहाना म्हणटाय तें जोवाना म्हणलें मामा सांगता वचोन फादर हिस्टना सांग मरे रितेरा येवपा जाय म्हण म्हाका प्रॉब्लम ना फकत भिरांत भुरगीं न्हू भुरगीं नाचताय म्हण उडी बी मारूंक लागलें आनी रॉड हाडलें पूण तें येयलें माम म्हणटाली फादर 2 कोदे हांवें 2 न्हू तुका 5 लोक दिता म्हाका बरें दिसोलें भुरग्यालें म्हण उमेद रेतीरा पासत भुरग्यांक आमी जाय भुरग्यांक कितें कोटा तांकां रेतीरा व्हरपाचें तांकां इगोर्ची व्हरून तांकां भुरग्यां आहा बिकॉज दे आर इनोसंट दे आर प्युअर हें तुमी सांबाळपाक कायदो तांकां देव दियात गीव देम गॉड आनी दे वील ऑलवेज बी विथ यू म्हाका बरें दिसलें म्हाका दुबाव आहलो 120 नंबर हांवें म्हळा घोडे 60 येयत 50 येयत पूण सगलीं येयलीं नांव दिलो तीं सगलीं येयलीं दीस वॉज द बेस्ट आनी म्हजी खुशी आहलोली म्हजी मोती आहलोलें आख्खे फिरगोजीच्या भुरग्यांक पासत हांव करतलो कित्याक दोतोन जालें मागीर कांय ना एप्रील मे जून कांय ना जुनाक कमे 7 ते 2 म्हयने अल्ट सवज म्हणटा आमी कोताय कितें ना कितें आसता युथा म्हणटा तूं आसता पूण भुरग्यांक कितें तांकां रितीरो तेंच्या मना प्रमाणे हो हांवें केलो तुमकां सगल्यांक दिनवास आनी म्हजे यूथ वॉलंटियर आहात घोडे आयज नाय कोयरात सांजे सांत पासाच्या कोयराक आसतलीं तांकां आमचे दिनवास तेमी जायत आदार केला आनी हो सक्सेस जालो आमची सिस्टर सुकोरीन आहा सिस्टर डॉली तिवूय येयल्लीं काल आदार करून आनी आख्खो प्रोग्राम ती रावली आनी तिवूय मिसोड जाली कितें उरलां लास्ट मिनट कितें उरलां तें हेल्प केलो तांकांय आमचे दिनवास अशेंच भुरग्यांक देव दियात
ती तुमचे सवय आसतली देवाच्या मोगान वाडटली तुमच्याय हुस्क्यान भरोन ती वाडटली देवाचो सुबा आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर हांव मागतां उबी रावया प्रार्थुया. बोमोगाल बाप्पा, लोजेन तुज्या मुखार जेजू मुखार उबी जाल्ली प्रदुवार वस्तुरी ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दोळाय चाकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दोळाय आयज हे मिसांत आमकांय चाकूंक मेळ्ळी हे खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुजी शांती घेवन परत आयज घरा वेता. हे फुडें पात्र कांत पडो ना जावं सदांच तुजे कुरपेन जियोंक आमकां बोल दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमचो पास्कांच्या आयताराक पास्कांची रातीक ताळगांवचो पोरजोड हो मॅगझीन भायर सोदतलो. ताळगांवचो पोरजोड उपकार मागता आमच्यांनी आमच्या एका गोराब्याच्या नांवान पास्कांची पोर बी दिवं येता नाजाल्यार आर्टिकल्स बरोवं येता. हो ताळगांवचो पोरजोड आमी घरांनी फुंक्या दिता आनी तो जो खुर्च छापपाचो उणें करूंक तुमचो तेंको मागता. म्हणटच आमचे बेस्ट विशीज फॉर इस्टर तशेंच आमचे आर्टिकल्स दिवन तुमी हो मॅगझीन सांबाळचो म्हूण मागता. पास्कांची रातीक ताची उक्तावणी जातली. तशेंच पास्कांची राती उपरांत सगल्यांक तुमकां एकल्याक आशिर्वाद घातलेले होली वॉटर पास्कांचें पवित्र उदक मेळटलें. हें उदक ताचेर आमी एक लेबल मारतले आनी सगल्यांच्या घरांनी धाडटले. कोणेंच बोटली हाडूंक फावना. तुमकां एकल्याक घरांनी हें उदक मेळटलें. 1/2 लिटर ऑफ होली वॉटर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. होसया क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगात तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F20 संसार सोपोबोरियान पान 9 आनी 5 F20 पेज 95.